मुख्यमंत्री झाल्या उपरांत पहिलीच फावटी म्हणजे पब्लिका खातीर जनता दरबार जो माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हे डायरेक्ट लोकांक मेळपाचो जो कार्यक्रम सदोदीत तेंचो ऑलरेडी जो दर म्हयन्याक करताले ते फाटले 2 म्हयने कोड ऑफ कंडक्ट आनी बाकीच्यो सगळ्यो गजाली आशिल्ल्यो म्हाका लोकांक डायरेक्ट मेळपाक मेळूनाशिल्ले. हांवें ऑलमोस्ट 11 सुरू केलें तो 2 वरां जालीं. जवळपास 120 ते 125 लोक सुमार पेडणेच्यान काणकोण पर्यंत वेगवेगळे विशय घेवन ते म्हजे कडेन मेळ्ळे. इन शॉर्ट डेलिगेशन्स येवन मेळ्ळी ज्यांच्या कोणाचे लॉंग पेंडींग इश्यूज इन गव्हर्मेंट सर्वीस आसा ते लोक येवन मेळ्ळे. जांकां केन्ना तरी टर्मिनेट केल्ले आसा ते लोक येवन मेळ्ळे. GRAS सारकी सोसायटी आसा त्या GRAS सोसायटीतले लोक मेळ्ळे. इंडिव्हिज्युअल प्रश्न घेवन ह्या पद्दतीन म्हाका थोडेशें प्रशासन ग्रामीण भागापर्यंत कशें चल्लां हाजी आयडिया म्हाका येयली. थोडेशें स्ट्रीमलायन आनी एडमिनिस्ट्रेशन अजुनूय टायट करपाक जाय. थोडे गव्हर्मेंट ऑफिसर्स जे लोकांक निग्लेक्ट करता ह्यान फुडें लोकांक निग्लेक्ट करून उपकार ना. तांच्यांनी लोकांक कन्सिडर करचें न्ही आनी अशा पद्दतीच्यो जर परत म्हाजे कडेन कंप्लेन आयल्यो जाल्यार कोणाचीच गय केली वयची ना. तांकांय कळपाक जाय की लोकांच्यो पेंडींग केसीस अननेसेसरी हाज्या शिवाय ह्यान फुडें दवरपाक जायना. त्यो दवरच्यो न्ही. तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव तांच्या पर्यंत सांगता. आज छत्रपती शिवाजी महाराजांचो राज्य अभिषेक दिन. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या म्हणण्यानुसार की हे सुशासन जावचें म्हणजे स्वराज्य हे सुशासना खातीर आसचें आनी गोंयांत सुशासन म्हणजे द बेस्ट गव्हर्नन्स जेका आमी म्हणटा गूड गव्हर्नन्स फॉर द पब्लीक ह्या पद्दतीचो दिवपाचो प्रयत्न अशें म्हणना हांव प्रयत्न जो आसा म्हाज्या कडल्यान आयच्या दिसाच्यान सुरू जाला. लोकांक प्रॉब्लेम्स हे पुलिशे कडेन असतात. एकदां चडशे पुलीस वेवस्थीत हँडल करिना केसीस ह्याचे आसता. पंचायत लेवलाचेर आसता, म्युन्सिपालिटी लेवलाचेर आसता, मामलेदार कलेक्टर लेवलाचेर असतात. खंय खंय थोडेशे बाकीचे TCP आनी ह्या लेवलाचेरूय म्हाका प्रॉब्लेम्स जे आसा ते दिसून येयले. ते स्ट्रीमलायन जावप सगळ्यांक डायरेक्शन्स इश्यू करतले. सगळ्यांक डायरेक्शन्स आसा ते इश्यू करतले. लोकांचे इश्यूज पेंडींग उरूंक जायना.